रायचंद, ये नाम, ये इज्जत हमारे पुरखों की दी हुई अमानत है। इसका आदर करना, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है। किती पिकनिकेक लागून 500 रुपया 50 रुपया वयर 1 रुपया मेळचो ना। तुझो बापूय टाटा अंबानी न्हय। अरे किती दिसभर क्रिकेट पळयता, अभ्यासाकडे लक्ष दी। स्कोर कितलो आला मातसो वॉल्यूम कर पळोवया। आणि हे पळय, हे परते तू इंस्टाग्रामाचेर अपलोड करता न्ही, एक फाटी म्हजो आनी तुजो फोटो घाल आणि थंय बरय विथ माय एटीएम मशीन। तुका कितलो सोरो पिवपाचो आसा हांगा बस, माझ्या मुखार बस आणि पी। दिसभर ती हेगडीपणा करपाची सोड। अरे पैसे झाडाक लागल्या। यो आयलो तू, आमचे घर म्हटल्यार तुका हॉटेल कशें जावन पडला। आजकालची पदा रे, फाटली पदा किशोर। ओय होय 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 मुकेश बारीक लाय पळोवया। आमच्या टायमार RD बर्मन, SD बर्मन, ओय होय होय। आणि आताची सोंगां कितें ती, पेप्सी कोला, पेप्सीन मातशी सोडा घाल, पेक तरी जातालो। परते पेट्रोलाक पैसे, पयलीच तुजी टाकी फुल करून दिल्या मरे। खंय भोंवता रे दिसभर। आताची हिरोईनी सामकी हाडा मरे। पयलीची हिरोईनी पळय 36 बाप्या, हांव तुझ्या वयाचो आशिल्लो तेन्ना 2 डंगर आणि 5 न्हंयो पार करून शिकपाक वचपाचो। तुका दनपारची 12 म्हटल्यार सुद्धा सकाळ दिसना। अरे आमच्या टायमार आमी सकाळच्या 4 उठताले। कितें करताले ते उगडास ना, पूण 4 उठताले। अरे हांवें जेन्ना पयले काम केलो, म्हाजो पगार 10 रुपया आशिल्लो आणि ते 10 रुपयान हांव सगळें घर चलयतालो। आयज तुमकां किंमत ना ताजी। 25 लाख। अरे कितले रे फीस? पिशांचो बाजार चलयलो। तू एक काम कर, कॉमर्स घे। लायफान एडजस्टमेंट म्हटल्यार कितें ते मातशें शिकून घेयात। ते नालायका, मम्मीन मातसो बाजार हाडपा लायलो, तुका गाडी जाय, चलत वच। तू केस मारपाक गेल्लो मरे, वयर शेकरे कितें घेवन येयला? तू शिकपाक म्हूण भायल्या गांवांत वता। आमगेली संस्कृताय कितें तें जपून दवर। जितले हांव पयशे कमयता तितले तुमगेले इच्छा भागोवपाकूच वता। अरे तुज्या बापायचे हे केस बेश्टेच धवे जाले ना। परीक्षा येवपाची आसा, मातशे तुजे ते फ्रेंड आसा पळय ते बदल, नाजाल्यार फाल्यां वडा पावाचो गाडो घालपा पडटलो तुका। कितें जाय तें हाडून दिलें। स्टडी टेबल म्हटलें टेबल हाडून दिलें, कदेल म्हटली कदेल हाडून दिली, पूण शिकपाचें शून्य। अरे वयाचें मातशें कितें रे लक्ष धर। आणि हे पळय, तुज्या परस 4 पावसाळे चड पयले हांवें। अरे लग्नाचो घोडो जाला तूं, मातशें तरी लक्षांत घे। आमच्या टायमार आमी 4 उठून पिकी लावपाक वचपाचे आणि तीच भाजी करून खावपाचे। आताच्या भुरग्यांक जेवपाक पाड पडला। कितें मोग जाला तुका? आमच्या जातचे चोडू, आणि मुळात तुका मोग करपी जालोच कोण? तुका हांव सांगता थंयच लग्न जावचो पडटलो। म्हगेल्या आबान खंय बोट दवरलें थंयच हांव लग्न जालो। गेली आई बिश्टीच इतली घाण दिसना। अरे चांडाळा सुधर, हांव वयच्या आदी सुधर। कितें तू डिवोर्स घेता? अरे आमच्या टायमार डिवोर्स म्हटल्यार कितें तें कोणाक खबर नाशिल्लें। म्हाका आनी तुज्या मम्मीक पळय काडले मरे हांवें दीस। तुका तुज्याच भावाक घेवन भोंवपाक लज दिसता? अरे म्हाका पळय, म्हाजो एक भाव ह्या खांद्यार, एक भाव तकलेर घेवन हांव भोंवतालो। आनी 2 वर्सान चोडवाचें लग्न करून दिवपाचें आसा। सगळो बंदोबस्त करपाचो आसा। चलो म्हणटा मुखार आनी शिकपाक जाय, फिसाचो बंदोबस्त करपाचो आसा। दिवाळी आयली, सगळ्यांक कपडे घेवपाचे आसा, पूण हांवें तर पोरूच नवे कपडे घेतल्या। नाका, ह्या वर्सा हांव घेवचो ना, हांव तांकांच घेवन दितलो।